श्री सरमन प्रेझेंटेशन गुरु नाटकात ग्लोबल गोंयचो आवाज. गोंयकार आमी आख्या संवसाराक फामाद. गोंयकार आमचे देसा देसांनी शिंपडल्यात. संस्कार आमचे पळोवन संवसाराचो लोक आमकां वाखाणटात. गोंयची परंपरा गोंयची भास सदांच सांबाळटात. वर्साचे 12 म्हयने गोंयकार फेस्तां परबो मनयतात. आयताराचे आयताराक गांवांनी फेस्तां आसतात. फेस्ताची बरी रुचीक जेवणां आमच्या घरा शिजतात. सांज जातकूच आमी तियात्रांनी डान्स गाजयतात. गोंयकारपण आमचें पळोवन संवसाराचो लोक जापता. गोंयची परंपरा गोंयची भास सदांच सांबाळटात. गोंयकार आमी तरेच्यो नोकऱ्यो करतात. आरब्यांच्या घरांनी आमची चेडवां बायलो कामाक आसतात. तांणी बरें काम केल्लें पळोवन दोनी तांकां रेस्पेद मान दितात. आपल्या भुरग्यांचो सांबाळ करून ते फकत गोंयकारांक सोदतात. बांकांनी काम करून गोंयकार आमी चड हुशार. तशेंच वेटर बारटेंडराच्या कामाक सारकेच मुखार. गोंयचें कुजने जेवण रांदून परजळटा संवसाराचे मापार. गोंयकार तारवटी तारवार सांबाळटात आख्खो मनवार. हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एकवटान आमी जियेतात. गोंयची परंपरा गोंयची भास सदांच सांबाळटात. संगीत बरोवप रिगला आमच्या काळजांनी. गोंयकार मुजगां वाखाणटात संवसाराच्या कोणशांनी. कोंकणी मोग्याची मोना भुलयल्यात आमच्या कोंकणी गितांनी. युट्यूबार त्याच कॉमेडी घालून नांव मेळयलां आमी. हिंदी फिल्मांनी संगीत वाजोवन गोंयकार मुजग फामाद. फिल्मांनी म्युजीक बरोवन गोंयकार मुजगांक कुचपात येता. स्वादीक म्युजीक वाजोवन आमी आख्ख्या संवसाराक नाचयतात. गोंयची परंपरा गोंयची भास सदांच सांबाळतात.
गोंयकार आमी एकवटान सांगातान जियेता गोंयकारपण गोंयचो उगडास करून दादोसपण भोगता